बेकायदेशीर दोंगर कापपाचेर नदर दवरून म्हायती दिवपाची जापसालदारकी हाचे फुडें तलाट्यांची आसा। धोकादायक पालसणांचो अभ्यास करपा खातीर स्थापन केल्ले समितीक 3 म्हयन्यांची मुजतवाड केल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिल्या। गोंयांत पालसणां कोसळपा फाटली कारणां आनी तयार केल्ल्या अहवालाचेर चर्चा करपाक तशेंच ताचेर उपाय येवजण सुचोवणे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत आयज विशेष बसका घेतली। बसकेक दोनूय जिल्लोधिकारी, महसूल, रान, उदका स्त्रोत, शेतकी, पंचायत, नगर विकास, उजो पालोवपी दळ, भूनोंदणी, जैवविविधताय मंडळाचे अधिकारी तशेंच ह्या विशयांचे तज्ञ प्राध्यापक हाजीर आशिल्ले। बेकायदेशीर दोंगर कापपाचेर नदर दवरून म्हायती दिवपाची जापसालदारकी हाचे फुडें तलाट्यांची आसा। धोकादायक पालसणांचो अभ्यास करपा खातीर स्थापन केल्ले समितीक 3 म्हयन्यांची मुजतवाड केल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दिली। फुडें लँडस्लायड जावची न्ही गोंयांत हाच्या खातीर घेतलेली डिसिजन्स ही अशी आसा, आमी एट प्रेझेंट आसलेल्या कमिटीक आनी 3 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिता आनी ते 3 म्हयन्याच्या एक्सटेंशनान परत एकदा तांकां गोंयभर अशो लँडस्लायड प्रोन एरियाज दोंगर खंयचे आसत जाल्यार तेंच्यांनी ते आयडेंटिफाय करचे। प्रायोरिटी आमच्यो ज्यो स्मॉल विलेजीस दोंगराच्या सकयल जर खंयच्यो आसा जाल्यार त्यो पयलीं आयडेंटिफाय करच्यो। म्हणजे फॉर एग्जांपल सांगे, केपें, काणकोण ह्या भागात अश्यो थोडेशे गांव वाडे म्हटल्यार जाता, हे वाड्यार लोक वस्तींनी थंय रावतात ते आयडेंटिफाय करचे आनी थंयसर जर एखाद्यो एक्टिविटीज दोंगराचेर चलता आसत जाल्यार त्यो स्टॉप करपा खातीर। दुसरी जी सजेशन्स आशिल्ली, रिकमेंडेशन जी आशिल्ली, वी आर गिविंग द ट्रेनिंग फॉर द कॅपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द मामलेदार, ZDOs, RFOs हांच्या खातीर ट्रेनिंग दितले आनी कशा पद्दतीन प्रिवेंशन करपाचें हें आमी ठरयतले। ताची पयली भेट जाय आशिल्ली। आमी कम्युनिटीक इन्वॉल्व करून घेतले परत तेजें इरोजन कंट्रोल करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली करतले। स्टेबिलायझेशन मेजर्स विथ वेजिटेशन्स ही गजाल आमी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्टेबिलायझेशन ही गजाल करतले। आमी बाकीच्या सगळ्या गायडलायन इश्यू करपाचे ठरयले। म्हणजे ही गायडलायन जी आसा ही विशेष करून आमच्या फॉर ऑल डिपार्टमेंट इन्क्लुडिंग द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, TCP डिपार्टमेंट्स, पंचायत डिपार्टमेंट्स, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स, जी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा हाका जे आमच्या एक्सपर्ट मेंबरांनी सजेशन्स दिले ती सगळी सजेशन्स म्हणजे नो डेव्हलपमेंट झोन्स, इको सेन्सिटिव्ह एरियाज, ओके, परत अशे जे एरियाज आसा हांगासर म्हणजे ना कन्स्ट्रक्शन ना एग्रीकल्चर आनी हे डिस्टेबलायज जावपाक जायना म्हणून आमी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हाजी एडवायजरी जी आसा पळय हाजी एडवायजरी CSA कडल्यान कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वयतली आनी तेजे स्ट्रिक्टली फॉलो जावपाक जाय जेणे करून हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।